रिहॅबिलिटेशनाचो एक मुद्दो सांगता आयज सावियो कुरोयान बाबान MPT कडेन डॉक्युमेंट विचारलो आयज ऑक्टोबर 2005 पब्लीक हियरिंगा म्हाका तुमकां एक उगडास करूंक दिसता कितें म्हणून जेन्ना 2011 एक हेजिटेशन जालोलें आनी 2011 66 घरां डेमोलेशन केलें कित्याक डेमोलेशन केलोली ती कित्याक तेणी स्टे हाडूना म्हूण घरान तेन्ना फिशरमॅन ट्रेडिशनल फिशरमॅन बोट ओनर्स तशेंच लोकल पीपल मेळोन एक हेजिटेशन केलोलें आनी MPT बंद उडयलो MOU सायन जाता जाल्यार पयलो MOU 8 दीस पयलो आमच्या हातीन दिवपाचो तो पळोवपा आमची डिमांड कितें हाय काय नाय हें पयलीं तेणी फ्रॉड केलोलें MLA जावं गोंयच्या गव्हर्मेंटान तशें MPT आमकां केन्नाय तेणी कॉन्फिडन्सान घेवं नाय ट्रेडिशनल फिशरमॅन एज अ वास्को हेंकां केन्ना कळवलें की ट्रेडिशनल फिशरमॅन आहाय म्हण MPT कू जेन्ना आमी तेंचें ड्रेजींग हाडायलें तेन्ना तेंकां कळलां की वास्कोन ट्रेडिशनल फिशरमॅन आहाय ना जाल्यार तेणी केन्नाच ट्रेडिशनल फिशरमॅनाक कॉन्फिडन्सान न्हू कित्याकूच आपोवन आमचो डिमांड कितें आहा जोरी तर तूं आमचे पेयाचेर डेवलॉपमेंट करूंक सोदता जाल्यार आमी तुज्या ऑफिसान कितें येवपाचें MPTन आमचे फुड्यान येवपा जाय आमच्या ऑफिसान बसपा जाय आनी थिंगा डिस्कस जावपा जाय अशें म्हाका दिसता थर्ड पॉयंट दुसरो पॉयंट MOUचेर आमी सायन मारूंक ना कित्याक आमची ड्रेजिंगाची मॅटर NGTन चालू आसा जोरी तर आमी ते MOUचेर सायन मारलोले जाल्यार हें आयचें पब्लीक हियरींग जावपाचें नासलें हें आयचें पब्लीक हियरींग घडोवन आयलां तें फकत ओल्ड क्रॉस सोसायटीक लागून घडोवन येयलां ना जाल्यार ते आतां देखून उलयताय MPT की आमचो त्या प्रोजेक्टाचेर 19.5 मिटर डेप्थ करपाचें हें पयलीं सद्या आमी केशे एग्री जावपा नाय कित्याक जोरी तर आमी 14.5 आहा ते MPT 19.5 करपा वयताले ते हाडायले जाल्यार हेचेर आमी जोरी तर एग्री जाले जाल्यार आमी फॉल्स जाले सो पयलीं सुवातेर आमी 19.5 हे पळय जें पळय तेणी केलां आतां ड्रेजींग म्हाका विचारपा जाय तेणें आयज तोंडान सांगलां की आमी कॅपिटल ड्रेजींग करपाचें आनी प्रोसेस चालू आहा आमचोय प्रोसेस चालू आहा आमी तांकां कॅशेच 19.5 न्हू जे पळय तेंची कितली मागणी आहा ती आमी करूंक दिवपा ना हें आमचें स्ट्रीक सारकें आमचो म्हणल्यार आमचो बायणेकार गोल्ड क्रॉस तशेंच आमचे दिसपेराचो डिमांड ट्रेडिशनल फिशरमॅनाचो हें आमी कॅशेन जावपा दिवपा आनी होल प्रोजेक्ट हेंचो 19.5 जाली बगोर हो प्रोजेक्ट फुडें वचपा ना म्हूण हें आमीय जाणाय आनी तेवूय जाणाय आयज म्हाका सांगपाक अशें दिसता हो जो पळय कलेक्टर पब्लीक हियरींग घेता लास्ट टायम आमी टिलक ग्रावंडार जेन्ना पब्लीक हियरींग घेयलोलें तेन्ना कलेक्टर आहलो बाब स्वप्नील आनी बाब जॉन्सन तेणें लोकांक इतली बरें कॉपरेट केलोलें जेवणाक पासून तेणी धाडलोलें आयज हो जो पळय कलेक्टर आहा म्हाका दिसता हो लोकांक लागोन ना MPT लागोन आहा आयज लोकांक उपाशी बसयले तेणें आजून पासून लोक उपाशी आहा आनी आतां टायम जाला 5:30 आनी पावस कॉमेस जाला जाल्यार हो कलेक्टर सांगता लोकांक पब्लीक हियरींग पावस वचोन पत्ती कंटिन्यू करया म्हूण हो कलेक्टर काय कोण तो आमकां खबर ना सद्या हे भाशेन हे लोकांक त्रास कोत्ताय आतां लोकांनी कितें उलोवपाचें आनी कितें सांगपाचें आमचे स्पिकरांचेर गायले सगळे कापे दिव सगळे दांपले आमी भिजपाचें वयर चोयल्यार माटवाचेर बेश्टें लुकटाचो पेंडल गायला वॉटरप्रूफ कांय ना
जाल्यार आमी डिमांड कोत्ताय हे कलेक्टराक आमी डिमांड केलेलो हे पब्लीक हियरींग फाल्यां घे म्हूण हे पावसान भिजोन घेयनाक म्हूण जाल्यार तो म्हणटा मातशी रावाय पावस आमी केशे सोडपा नाय पावस हयसर रावताय चोयताय कलेक्टर कितें सांगता